2007 पयले खेपे हांव मंगेशी वार्डान निवडून येयलो, पंच म्हणून निवडून येयलो. तेजे नंतर 2010 हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून ताबो घेतलो. तशेंच 2012 हांव परत एकदा मंगेशी गांवांत निवडून येयलो. तेन्ना 2012 हांव सरपंच म्हणून ह्या पंचायतीत ताबो घेतलो. आनी घेण्यासारकी गोश्ट म्हणल्यार ह्या पंचायतीन वेगवेगळे पंच सदस्य आशिल्ले, BJP, काँग्रेस, MGP सगळ्यांक घेवन हांवें 5 वर्सां कंप्लीट केल्ली आसा. आनी तशेंच ह्या वाठारांतल्या लोकांक एक बरी सर्वीस दिल्ली आसा. जेन्ना आमी फर्स्ट टायम निवडून येयले 12 तेन्ना आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की ह्या वाठारांत एक बरोपैकी सभागृह जावचो म्हणून. तो सभागृह आमी खासदार निधींतल्यान पूर्ण केल्लो आसा आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांक तेजो जास्तीत जास्त फायदो करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तेजे फाटल्यान दुसरी गोश्ट म्हटल्यार जे JIDCचे 1 कोटी पंचायत बिल्डिंगे तेवूय आमकां ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसा आनी ती पंचायत बिल्डींग जातली. तशेंच गार्बेज प्लांट घालपा खातीर आमी पंचायतीन 5000 स्क्वेअर मिटर जागा परचेस केल्ली आसा. थंय गार्बेज प्लांट तशेंच आपले कॅटल पावंड हे दोनी थंय तयार जावपाचे आसा. तशेंच ह्या वाठारांत खुबश्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो म्हटल्यार उदक तशेंच लायट ह्यो आमी प्रत्यक्ष ज्यो करपा जाय आशिल्ल्यो त्यो केल्ल्यो आसा. ह्या वाठारांत रस्ते मागीर गटर्स हे सगळे वेवस्थीत आमी गेल्या 10 वर्सांत हांगा जी आशिल्ली ती कामां पूर्ण केल्ली आसा. तशेंच आतां परत एकदां हांव वार्ड नंबर 4 इलेक्शनाक रावला.